डिसेंट केस आसा पळय जेन्ना हो इन्सिडंट जालो मेवाली गांवांत आनी जेन्ना त्या लोकांचेर जो अत्याचार जाल्लो जे पुलिसांनी तांकां एटॅक केलेलो आनी वयल्यान केसीस घातली ती थंय लोक जे आसलेले लोकांचेर केस घातली की तेंच्यांनी पुलिसाक एटॅक केला म्हणून. पण आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा कित्याक एक्चुअली थंयसर हो वाद जावपाक कारण फक्त पुलीस, कित्याक पुलिसांनी तांकां लाठीचार्ज केलो आनी लोकांच्या छातीचेर पांय धरून हे पुलीस गेल्लेले. लोकांनी कांय करूं नासले बट केसीस आयज लोकांचेर घातलेले आसा. आनी जेन्ना आमी एज अ पॉलिटिकल पार्टी थंयसर विचारपाक गेले, आमी थंयसर ते हेजेर त्या स्पॉटाचेर काय आमी नासले, बट जेन्ना आमी वाळपय पुलीस स्टेशनाचे सांजचे 5:30 जेन्ना गेले विचारपाक पुलिसांक, जाल्यार तेजे भितर आमकांय त्या केसी भितर घातलेली आसा. आनी जी सेक्शनां लायलेली आसा ती तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. 17 डिफरंट सेक्शनां लायलेली आसा. तेजे भितर एक मेजर म्हणटा ते 307 लायलेले आसा वीच अमाउंट्स टू हाफ मर्डर. सो अशी सेक्शनां आमची लायलेली आसा. आनी तेज्या लागून जेन्ना आमकां बेल मेळ्ळी तेन्ना कंडिशन अशें घातलेलें तेंच्यांनी कितें बाबा 18 ते 22 तारीख पर्यंत आमी सकाळचे 10 ते 12 पर्यंत आमी थंयसर हाजीर रावूंक जाय आनी आमी थंयसर सायन मारूंक जाय म्हणून. आनी ते प्रमाणे आमी आतां 18 तारीख ते आयज 22 तारीख पर्यंत येताले. आनी तेन्ना आमी जेन्ना येयले तेन्ना काल आमकां PIन सांगलें कितें फाल्यां तुमकां आमी अरेस्ट दाखयतले आनी तुमकां शिवटीचेर आमी तुमकां रिलीज करतले म्हणून 25,000 शिवटी पर पर्सन म्हणून सांगलेलें. बट जेन्ना आयज आमी येयले आनी आतां 12 जाली, 12 जाल्या उपरांत जेन्ना आमी PIक मेळ्ळे जाल्यार PIन आतां अशें आमकां सांगलेलें आसा की सद्या आमी तुमकां अरेस्ट करना आनी तुमची शिवटी घेयना सद्या. जेन्ना तुमचो आमचो फोन नंबर घेवन दवरलेलो आसा आनी फुडें कशें कितें आसा तें तुमकां आमी सांगतले फोन करून आनी तेन्ना तुमकां येवचें पडटलें म्हणपाक लागलो. शिवटी लागतली ती आमी फुडें सांगतले म्हणून सद्या आयच्या दिसाक तेंच्यांनी आमचे कडसून शिवटी घेवन आनी आमकां अरेस्ट म्हणून अजून पर्यंत आमकां तेंच्यांनी दाखोवना आनी आमकां आतां हांगरसून तुमी गेले जाता म्हणून आमकां सांगलेलें आसा. अरेस्ट म्हणजे तुमकां भंय घातला मुद्दाम करता. सो म्हाका फक्त एकूच दिसपाक लागलेलो आसा की हेज्या भितर हे फक्त आमकां भंय घालपाक सोदता आनी डिस्टर्ब करपाक सोदता आनी एक वन टायप ऑफ हॅरेसमेंट चालू आसा. कित्याक आमचो सबंद दीस हांगा येवन क्रायम ब्रांचीन पिड्ड्यार करपाक, कित्याक आयज आमी पळयता कितें लोक डिफरंट जाग्या वरसून येता. कोण बाबा वाळपयसून येता, कोण वास्कोसून येता, कोण काणकोणसून येता, कोण आनी खंयच्या गांवांसून येता, मडगोसून येता. अशे डिफरंट जाग्या वरसून लोकांक आपोवप हांगा डेली आनी दवरप फक्त एक तरेचो भंय घालता म्हणून. आनी म्हाका खंय तरी दिसता की हेज्या फाटल्यान गोवोरमेंटाचो हिडन एजंडा आसा. कित्याक आयज अशें आयकपाक येयलेलें आसा की काल परत आनी 16 जाणांचेर परत केस घातलेली आसा आनी 16 जाणांक परत तेंच्यांनी हें केलें. ते 16 जाणांक आतां बेलीक लागून एप्लाय करपाक गेल्लेले आसा. हे 16 जाण आतां गांवाच्या लोकांक परत आनी एक्स्ट्रा. सो पयलीं आमकां 21 जाणांक मागीर 16 जाणांक. सो खंय तरी हे म्हाका दिसता कितें डिवायड एंड रूल करपाक सोदता. हेंच्या फाटल्यान कितें तरी एजंडा आसा, हिडन एजंडा आसा गोवोरमेंटाचो, कित्याक लोकांक त्रास करपाचे आनी खंय तरी हे केसीन आमकां फसोवन दवरपाचे. बट जे प्रमाणे जे उतार दिल्लेले आसा आमच्या थंयसरल्या आमदारान सांगलेले आसा की गांवाच्या सगळ्या लोकांचे आपूण केसीस फाटीं घेतलो आनी CMाकूय सांगलेलें आसा कित्याक होम डिपार्टमेंट CMच्या अंडर येता. CMन इमिजिएटली ही जी आसा डिसिजन ते तेंच्यांनी स्क्रॅप करपाचें आनी हे लोक जे आसा कित्याक IT ऑलरेडी स्क्रॅप केली थंयसरली, तेंच्यांनी थंयसर आपूण करपाना म्हणून सांगलें. जेन्ना थंयसर तो प्रोजेक्टूच येना जाल्यार ही केसीस गांववाल्यांचेर कित्याक दवरलेले आसा. सो हेज्या फाटल्यान फक्त गांववाल्यांक सोदोवपाक सोदता काय हेंचो हिडन एजंडा आसा हो आमकां कळना. तरी शेळी मेळावली IIT इश्यू लागून हे सगळे नाट्य घडोवन हाडले आसा. हे नाट्य घडोवन हाडपाक फाटल्या वाऱ्यान इतलेंच कारण जे ह्या आंदोलनाक जे लोकल जावं थंयचे गांवचे भायले जे तांकां सपोर्ट करतात, सहकार्य करतात, तांकां भिवंडोवपाक हे सगळें नाट्य ह्या BJP सरकारान घडोवन हाडलें आसा. आनी तेतूंत आमकां सगळ्यांक टार्गेट करून हें आंदोलन चेपपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आतां आमकां हांगा 22 लोकांक तेमी एटेम्प्ट टू मर्डर म्हण केस रजिस्टर करून आमकां हांगा हाडलो आसा आनी आमकां डेली 5 दीस जाल्यार रिपोर्टींग करपाक लायिल्लें आसा. हांगा जाता एटेम्प्ट टू मर्डर समज तूं आमचेर घातला जाल्यार पोलीस आसा ती शोभेची बावली एटेम्प्ट टू मर्डर करून घेवपाक. आनी एटेम्प्ट टू मर्डर करून हाडपाक तेमी म्हणल्यार आमी कोणी कोयती हाडले म्हणटात, दांडे हाडले म्हणटात. कोणी हाडले दांडो, कोणी कोयती हाडल्यो, हाडली कोणी ह्या पोलिसांनी पोलिसांनी कितें कितें हाडली खबर आसा. हेमी आर्म हाडली, हेमी बॉम्ब हाडले, हेमी दांडे हाडले, तेंचेर आजून कांय ना, FIR ना. पूण ते निश्पाप निर्दोश लोक जे बाबा आपल्या हक्का खातीर न्याया खातीर ते झगडटाले भुमिपुत्र तेंचेर केसी. म्हणजे आज एक समजा खंयचो लोकल गांवकार जो आपले गांव वाचोवपाक ते मुखार सरूंक शकना आनी तेच खातीर गांवचे भायले जे गोंयचे जावं खंयचे भायले बाबा त्या आमच्या गांवकारांक आमचे प्रजेक जाल्यार ते बांदवांक सांबाळपाक शकनात. अरे प्रतिज्ञा आस मरे, आज भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझी बांधव आहे. हे कित्याक लागून प्रतिज्ञा
एकमेका आदार दिवं. आज आमची काणकोणचो पेडणे जावं वास्कोचो खंयचोय बाबा कितें अत्याचार जाता अन्याय जाता वचूं शकना. हांव शेळी मागलो आख्खी गोंया आख्खी दिल्ली खंय वचूं शकता, आख्खी इंडिया वचूं शकता. या सारे भारतीय माझी बांधव या नात्यान खंय वचूं शकता, कोण अडवूं शकना. आनी जुल्म कोणी केला हेमी पोलिशेन आनी गव्हर्मेंटान. आज आमी गोंयांत 60 वर्सां हिरक महोत्सव मनयतात. कित्या खातीर तो कसली दिव लावपाक हां फाटली ह्या 60 वर्सां तितल्या आमी 60 वर्सां आमी जाली आतां आमकां कंप्लीट आनी आमी हिरक महोत्सव मनयतात. पण आज जो पळय हो आसा सरकार सालाजारशाही हिटलरशाहीचो तो असो सरकार पोर्तुगीजां पासून नासलो. त्या लोकांनी पासून असलो अन्याय अत्याचार केला हे आमच्या लोकांचेर. पण आज हो भाजप सरकार दादागिरीचो डिक्टेटरशिपीचो आज असो जुलम करपाक लागला. खंयच्याय जनतेक आवाज करपाक दिना, खंयच्याय प्रजेक आवाज करपाक दिना. काडटला ते धापपाचो प्रयत्न करता. म्हणजे असलो सरकार आमी भोगपाचो हेजे मुखार शिशुपालाचे खबर आसा 100 अपराध जातरे ताका कृष्णान कितें केलें खबर आसा. तशेंच आज हांव गोंयच्या लोकांक जनते अपील करता. ह्या मुख्यमंत्र्याचे 100 अपराध पूर्ण जाल्ले आसा तेन्ना आतां सगळे कृष्ण रुपी हे कोण आसा पळय ह्या सगळ्यांनी भायर सरपाचें आनी हेजो राजकारणातले वध करपाक पडटलो. ते पर्यंत गोंयांक सुख शांती मेळपाची ना. आज आमी पळय प्रत्येक विशयाक घरदार सोडून भायर चडटा. धंदो वेव्हार कांय ना. सगळे कडेन संकट आयिल्ली आसात. आज शेळी मेळ्याव जावं मोले जावं बाकी कडेन जावं सगळे कडेन हेंचे गोंयचेर लक्ष आमी दवरपाक जाय आसलें गोंयच्या भल्या खातीर. आज आमची मायनींग इंडस्ट्री बंद जाल्ली आसा, टुरिजम इंडस्ट्री बंद जाल्ली आसा, बाकीचे कितलेशे उद्योग बंद पडले आसा. हांगा हांकां लक्ष घालपाक टायम ना. खंय ओडपाक मेळटा खावपाक मेळटा थंय. अरे IIT कित्याक बाकी आनी प्रोजेक्ट ना लोकांच्या हिताचे. तुमकां IIT पेक्षा काय बाबा 70 लोकांक अजून पर्यंत हेंचे आरोग्याची सेवा ना. ते एक बरें हॉस्पिटल बांदा मरे, तेंचे हें घेया मरे, आशिर्वाद घेया मरे. ते करनात, बळजबरीन करपाक सोदतात. आनी हेजे मुखार सांगता 70 कित्याक खंयी लोकांचेर आमी अन्याय जाल्यार आमी फाटी फुडें वगीर रावपाना. तो सरकार आमकां ह्यो केसी न्ही फाशी दिवं आमकां पर्व ना. आमी सदांच गोंयचे खातीर गोंयचे प्रजे खातीर लोकां खातीर सदांच ओपन आसतले. कोणू उलमालो जे संकटां आसात तेंचेर अन्याय जाता ते थंय आमी आसतले. तो खंयचोय ताकद आसूं ती गव्हर्मेंट आसूं जाल्यार पुलीस आसूं ना आनी कोण आसूं कांय पर्व ना. आमी आयल्या जगतल्या लोकां खातीर मरतल्या लोकां खातीर.